त्यांनी प्रूव्ह करचे 4-5 पार्किंग लायला म्हणून. माझी सर्व्हिस हांव सांगता, हांव सालगांवकार कडेन VM सालगांवकर ब्रदर्स 5 वर्सां केली फ्रॉम 2008 to 2015. ही लिमिटेड कंपनी. सो म्हाजें लायसन भायर कशें लागतलें? तर एलिगेशन सांगता की हो मनीसूच फॉल्स म्हणून तर फॉल्स एलिगेशन शेखर नार्वेकर फॉल्स एलिगेशन दिता तशी फॉल्स एलिगेशन्स तो एलिगेट म्हणजे एलिगेशन घालताले चुकीचो मनीस चुकीचे एलिगेशन घालता. तुमची युनियन मेंबर काय ना ना आमचो मेंबर ना तो. आमची मेंबरशीप कशी असतना हें गैरसमज आसा तो दूर जावपाक जाय. आमची कॅलेंडर इयर फ्रॉम जानेवारी टू डिसेंबर अशें आसा आमची सिस्टम. सो जानेवारीच्यान जी मेंबरशीप येता ती डिसेंबर एका वर्सा खातीर मेंबरशीप आसता. सो तो मेंबर ना आमचो मेंबर ना. बाकीचे आमी ते मेंबर थोडे अजून आमी मेंबरशीपूच घेवंक ना सांगपाचें म्हटल्यार मेंबरशीप घेवंक ना अजून. कारण कितें आनी मेंबरशीप हे पर्सनली येवन दिवपाक शकना. एग्रीमेंट सायन जाल्लो आसा 2007 जो एग्रीमेंट सायन जाला त्या 2007 आमी मेन्शन केल्लें आसा की कशें आसता हो जर एम्प्लॉयर सपोज एक बार्ज ओनर आसा तो जर क्रू घेता सगळें 9 दुनी 18 क्रू तर ताजी फी तांच्या पगारांतल्यान डिडक्ट करून ताणें आमकां चॅक दिवप अशी सिस्टम आसा. सो कोणी गैरो येवन हांगा फी भरूंक शकना. तो मनीस जो कामाक खंय ना तो मेंबर जावंकूच शकना. ना हांगा जावपाक शकना. जे मनीस कामाक बार्जवाल्याचे जे बार्जेचे पात्रांक ते मनशांची फी हांगा भरची पडटा. जाय. सो तो समज बेकार जाता तो हांगा मेंबर जावंक शकना. ना पयलीं मेंबर जावंक शकना तो. तेणी खंय तरी एम्प्लॉयमेंट युनियनाचो रोल कितें युनियन एम्प्लॉयमेंट दिना. जर अन्याय जालो तुमचेर जाल्यार येता मदीं युनियन. सांगता कितें ही इंडस्ट्री कशी आसा की गैरसमज चड आसा तांच्यांनी मिसअंडरस्टँडींग चड आसा. अशें जायना. युनियन एम्प्लॉयमेंट दिता खंयचें युनियन एम्प्लॉयमेंट दिता. तरी आमी कितलो प्रयत्न केलो 100% गोंयकार घातल्या त्या बार्जींचेर चारूय. तो जर तशें करता जाल्यार जावचें ना न्ही. फुडले स्टेप कोणाचे कित्या बद्दल म्हणटा न्ही ही इंडस्ट्री पळय आतां सद्या झिरो आसा इंडस्ट्री. आमी कोणाकूच कांयच करूं शकना म्हणून आमी युनियन फीज सुद्दां घेवंक ना. सगळें बंद आसा सगळें. जो पर्यंत आमचे प्रयत्न भरपूर चालू आसा. आमचे प्रेसिडेंट भरपूर प्रयत्न करीत आसा इंडस्ट्रींत मायनींग जावचें म्हणून सुरू. तें जालें जाल्यार मागीर रेग्युलरायज जातलें आनी म्हाका दिसता की 100% गोंयांत येतले गोंयकार येतले. पण हांव आजून एक कोणाकूच कमीट करूंक शकना की 100% हांव तुका एम्प्लॉयमेंट दिता म्हणून गोंयकार ज्या जाग्यार कामाक आसात लोक ते कशें सोडून येतले आनी हाडल्यार म्हाका हांव रिस्पॉन्सिबल जाता तांकां. म्हणजे जो पर्यंत ही फूल स्विंग वचना इंडस्ट्री जशी ग्रो जातलो ती सिस्टम जाल्यार आमी 100% गोंयकार हाडटलेच. जे मास्टर ड्रायव्हर वॉयरमॅन सुकाणी सेलर सुद्दां तातूंतले सेलर भायले आसूंक शकता. कित्याक 100% आमी म्हणूंकूय शकना पळय 80-20 जावपाक जाय तें. कारण आमचे फॅमिलींतले मेंबर आवट ऑफ गोवा आवट ऑफ इंडिया सुद्दां कामाक आसा. सो मनीस खंयसरूय काम करूं शकता. की ताणें भायल्या मनशान हांगा काम करप ना अशें खंयच बरयल्लें ना. ते अगेन्स्ट जाता कॉन्स्टिट्युशनाच्या. एलिगेशन घातलें तुमी कंप्लेंट केलें हय आमी कंप्लेन केल्ली आसा. आतां फुडें प्रोसेस सुरू जातलो. पळय आतां कशें डिफॉमेशन केसीचें कितें वता तें पळोवंक. शेखर नार्वेकर आहा पळय न्हू तो आमचो मेंबरूय न्हू कळ्ळें न्हू. आनी तेणें तें एलेक्शन घातलां पळय न्हू तेणें प्रूव करचें तें कितें कशें कितें आहा तें. तेणें 1 लाख 30,000 आमचें इलेक्शन घातलेलें तेणें प्रूव करचें कितें आहा तें सगळें. आनी सेकंडली आतां आमी कितें केलें काय डिफॉमेशनाची जी केस घातलेली आसा सेक्शन 500 तो ताका फेस करूं कितें आहा.